सावड्डेच्या आमी उदक वाठारांतल्या चिऱ्या खणीत मंगळारा अमिता गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली। 2 दिसां सावन ती बायल बेपत्ता आशिल्ली। बेपत्ता आशिल्ल्याची पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून पुलिसांनी सोद मोहीम केल्ली। उपरांत मंगळारा सांजेर चिऱ्या खणीत ही कूड सापडली। कितें जालें? काल आम्ही रावता फोण्या, आमची भावजय ती काल सांजचो आमकां फोन येयलो 7:30-8 दरम्यान ती ना म्हणून गायब जाल्या। सो मागीर आमी सगळ्या इन्क्वायरी केली आनी मागीर आयज आमी सकाळीं हांगा आयले जाल्यार आमकां कळ्ळें की चप्पल आसा तिचें। सो तिणें थंय उडी मारलो डावट सगळ्यांक। सो ताका लागून मागीर आमी पळयलें आमच्या पंचाक बी घेतलो हांगासरल्या स्थानीक पंचाक आनी आमी सगळी हें केली। पोलीस स्टेशनार गेले, थंय कंप्लेन रजिस्टर तेजे पयलीं तेजे बाच्यानूय केल्ली कंप्लेन। सो मागीर पंच म्हणपालो तुमी चला आतां आमी वयर सरतना सांगता तितले आमी वचपाक परत आमकां फोन आयलो की ती गावली बॉडी हुबल्या म्हणून। पोस्टमॉर्टम आतां तिका सगळी फॉर्मेलिटी करून तिका आतां पोस्टमॉर्टमाक व्हरता। सगळे पंचनामो बी केला। कसो स्वभाव बीन कसो? स्वभाव म्हणल्यार स्वभाव तसो बरो आशिल्लो। ती हांगा एकटीच रावताली। सो आमी सगळे मोस्टली आमचें घर कोड्रा। सो पयलीं हांगा आवय बापूय आमचें घर बांदलेलें। सो त्या घरान ती रावताली आनी तो भाव एक्सपायर जाता ती एकटीच रावताली।